नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा ही आमचे कार्यावळींत। इश्टानो, ही आमी कार्यावळ तुमच्या मुखार खासा हाडटात आयच्या दिसा, जो दीस आसा वर्ल्ड हेल्थ डे, म्हळ्यार संवसारीक भलायकी दीस। आनी ह्या दिसाच्या निमतान आमच्या लागीं भासाभास करूंक आयल्यात आमच्या स्टुडियो भितर दोन मानेस्त बाब डॉक्टर वर्धन भोबे, जे आसात लेप्रोस्कोपीक सर्जन आनी विजडम हॉस्पिटलाचे डायरेक्टर, आनी दुसरी आसा आमचे मदीं डॉक्टर नम्रता रायकार, गायनोकॉलॉजिस्ट आनी CEO विजडम हॉस्पिटल पणजी। ह्या दोगांय मानेस्तां कडल्यान आज आमी जाणा जावन घेतले वर्ल्ड हेल्थ डे चे आयज रेलेवन्स कितें। वर्ल्ड हेल्थ डे ही एक ग्लोबल संकल्पना, बट लोकल लेवलाचेर दोतोर ही संकल्पना कशी आपले प्रॅक्टिसींतल्यान राबयतात। हो जो दीस आसा वर्ल्ड हेल्थ डे, तो 1948 जेन्ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान म्हळ्यार संवसारीक भलायकी संघटनेन एक रेझोल्युशन घेतलें आनी तांणी थारायलें की हो दर वर्सा 6 एप्रिलाक हो दीस सेलेब्रेट करप। ताजे उपरांत 1950 सावन दर वर्सा हो दीस आमी मनयतात। हांव पयले सुवातेर दोतोर भोबे आनी डॉक्टर रायकर तुमकां जेन्ना हांव हांगा येवकार दिता तेन्ना म्हाका दोतोर भोबे तुमचे कडल्यान सुरू करीन दिसता की हो जो दीस आसा ह्या दिसाचे ग्लोबल आनी लोकल सिग्निफिकन्स कितें। ॲक्च्युली जसं तुम्ही म्हणला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान जे नाव चालू जाल्लें 1948 तेन्ना तांणी पयली थीम दिली आनी ताजे उपरांत मागीर दर वर्सा तांणी ग्लोबल थीम अशी दिवपाचे निर्णय केल्लो। सो ह्या वर्सा त्या प्रमाणे तांची थीम आसा अवर प्लॅनेट अवर हेल्थ। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आतां सगळ्या देशान पळयता प्रत्येकाची भलायकी। सो ताका लागून ह्या वर्सा जी थीम आसा अवर प्लॅनेट अवर हेल्थ, ताजो मिनींग की प्रत्येकान जगान जे कोण लोक हांगा रावता प्रत्येकाक एक बरें हेल्थ मेळचें। सो आतां तुमी पळयशा जाल्यार वेगवेगळे तरेचे दुयेंसां वेगवेगळ्या कारणांक लागून जाता। एअर पोल्युशन आसा, नॉयज पोल्युशन आसा, क्लायमेट पोल्युशन। आतां तुमी पळयशे जाल्यार इतली गरमी जाता, 10 वर्सां पयलीं इतली गरमी नासताली। सो हे सगळ्या कारणांक लागून जे लोकांचे आतां हेल्थ बिगडपाक लागला। प्लस फाटल्या 2 वर्सांक पळयशात जाल्यार कितले नुकसान जालें कोविडाक लागून। सो तातूंतय परत हेल्थाचो परिणाम जालो। सो हे सगळे पळोवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ह्या वर्सा डिसायड केलां की आमी मातशें आमच्या भितर चेंजीस करपाक जाय। प्रत्येक कंट्रीन आपआपल्या गव्हर्मेंटाक सांगून थोडे वेगळे विचार हाडपा जाय आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक मनीस फक्त अर्बन सिटीन म्हणून न्ही, परत विलेजान आनी सगळ्या बाकीच्या जे रुरल पॉप्युलेशन आसा तांचे सुद्दां हेल्थ बरें सुखरूप उरपाक जाय। सो ह्या जी संकल्पना म्हणजे प्रत्येक मनशाक प्रत्येक बरें हेल्थ मेळचें आनी जे नाका आशिल्ले सगळे दुश्परिणाम आसा जे सद्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून जाता ते कमी करचे। दोतोर, स्वामी विवेकानंद म्हणला की शरीर माध्यमम खलु धर्म साधना म्हणून। तुमची जर भलायकी जर घटमूट आसत आनी बरी आसत तुमी कितेंय करूं येता। आयज आमी जेन्ना गोंयांत सरभोंवतणी पळयता तेन्ना तुमकां कसल्या प्रकारची दुयेंसां प्रिडॉमिनंटली लोक घेवन तुमच्या मुखार येतना दिश्टी पडटा। ह्या फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कितें म्हणटालें की दीस वर्ल्ड हेल्थ डे इज बाकी वर्ल्ड हेल्थ डेचे प्रकारान हे चड इम्पॉर्टंट। द रिजन म्हणजे कितें, बिकॉज आमी आतां एक पॅन्डेमीक पळयला। ते पॅन्डेमीक जावन आमी खूब कितें फेस केलां एज डॉक्टर्स, नर्सीस, हेल्थ कॅर वर्कर्स, सोशल ऑर्गनायझेशन्स, सगळ्यांनी खूब मेळून हॅव ट्रायड टू ओवरकम दीस पॅन्डेमीक। अँड म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां सगळ्यांक कमेंड करपाक, थँक करपाक। अँड सेकंडली तुमी म्हणटा ते आवर प्लॅनेट आवर हेल्थ। म्हाका म्हाजे अंडरस्टँडिंगा प्रकार द मिनींग ऑफ दीस इज प्लॅनेट हेल्दी आसल्यारूच आमी हेल्दी आसपाक शकता। आमी आमचे प्लॅनेटाक प्रॉब्लम्स केले, नाजाल्यार आमी डिस्ट्रक्शन केले, नाजाल्यार आमी त्रास केले इकोसिस्टमाक, तर ते टर्न करून थोड्या वर्षांनी आमकांच येतले। फॉर एग्जाम्पल आमी आतां प्लास्टीक उडयता, सगळे कडेन आमी प्लास्टीक उडयता, फिरून ते आतां आमचेच फूड इकोसिस्टमा भितर प्लास्टीक मेळपाक लागला, वीच आमकां त्रास करपाक लागला। ते थोडे लोकांक इन्फेक्शन जाता ताका लागून, थोडे लोकांक अलर्जीक रिएक्शन जाता। आणि केन्ना केन्ना हे बी पळयलां की ते प्लास्टीक मायक्रोफायबर्साक लागून DNA डॅमेज जावन कॅन्सरय जावंक शकता। हे एक एग्जाम्पल। तशेंच आतां आमी
बिकॉज ऑफ इन्क्रीज्ड टेम्परेचर सगळे कडेन ह्युमिडिटी सुद्दां वाडटा. हेका लागून नंबर ऑफ मस्किटोज बी वाडपाक लागला. सो डिझीजीस कशे आमी मलेरिया, चिकनगुन्या, डेंगी पळयता स्प्रेड बाय मस्किटोज, ते बी वाडपाक लागला. आनी लायफस्टायल डिझीजीस लायक डायबिटीज, हायपरटेन्शन तेय वाडपाक लागला. ओबेसिटी, फॅट, हे सगळे इज ऑल्सो हे जाता बिकॉज ऑफ आमी इकोसिस्टमा बरोबर इंटरफियर करपाक लागला. एंड प्रोसेस्ड फूड्स आसता ते आमी एनिमल्सा बरोबर इंटरफियर करून तेमकां एंटीबायोटिक्स दिवपाक लागला, तेमकां हॉर्मोन्स दिवपाक लागला. आनी हेका लागून आमकां हेल्थ कॅरान खूब त्रास जाता. एंटीबायोटिक्स दिला म्हणून मागीर आमचे कडेन पेशंट येता तेमकां एंटीबायोटीक रेजिस्टन्स आसता. एंड गायनकॉलॉजिकली पर्टिक्युलरली हांव पळयल्यार हॉर्मोन्स दिता, तेका लागून नंबर ऑफ केसीस ऑफ पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिझीजीस, फायब्रॉइड्स इन द युट्रस आनी फायब्रॉइडिनोमास, गाठ म्हणटा आमी तेका, तेय चड वाडपाक लागला. तुवें बरें उलयलें, कारण तुवें सगळी आमकां ही म्हायती दिली नवे नवे रोग कशे निर्माण जातात. दोतोर म्हाका एक प्रश्न पडटा की कांय वर्सां फाटीं हे रोग आमचे नाशिल्ले, म्हणजे कसले कसले घातक कॅन्सर्स आतां आमी नवे नवे आयकतात, हे रोग नाशिल्ले. हे रोग येवपाची कारणां म्हळ्यार आमी आमचो प्लॅनेट डिस्ट्रक्ट केला, आमी आमची सिस्टम बिगाडल्या, काय हे आमच्या इवोल्युशनाचो एक भाग, शारिरीक इवोल्युशनाचो भाग? शारिरीक इवोल्युशनाचो भाग अशें म्हणपाक जायना. खूब कारणां आसा हाका लागून बिकॉज ऑफ वीच हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. पयलीं तशें आतां म्हजी प्रॅक्टीस जवळ 20 वर्सां हांव पळयता पेशंट. सो पयलींच्या प्रॅक्टिसे प्रमाणे कॅन्सराचें प्रमाण इतलें नाशिल्लें जितलें आज आसा. सो ताजें कारण एक म्हणजे आयची लायफस्टायल पळयशी जाल्यार प्रत्येक मनीस सामको कामा फाटीं पेटला. प्रत्येक मनीस फायनॅन्शियली बऱ्या प्रकारान आसचो म्हणून ताज्या खातीर धांवपळ करता. आतां पयलीं इतले रातचे ड्युटीज बी तशें नासताले, पण आतां तुमी पळयशी प्रत्येक डिपार्टमेंटान, प्रत्येक खंयच्या ऑर्गनायझेशन पळयशी जाल्यार नायट ड्युटी हो प्रकार आसताच. पयलीं फक्त हॉस्पिटलानूच चड आसताले, सो हांगा आतां नायट ड्युटी प्रत्येक हातून आसता. हाका लागून आमचो फूल बॉडीचोच बदलाव जाल्लो आसा. जे आमकां बॉडीन एक्चुली सकाळीं दीसभर काम करप आसता, रातचें न्हिदपाक जाता, तो ती आतां कंप्लिटली चेंज जाला इकोसिस्टम. मागीर 15 दीस ड्युटी करप, 15 दीस मागीर डे ड्युटी करप, हातून कितें जाता बॉडीक कंप्लिटली सगळे जे नॉर्मल हें आसा हेल्थ आसा ती सगळी बिगडटा. दुसरें सामकें इम्पॉर्टंट जे आमी ल्हानपणान खाताले आनी आतांची भुरगीं तुमी खाता ते पळयशात जाल्यार भरपूर फरक आसा. आमी म्हाका दिसना की अशें दीसभर अशें फास्ट फूड खाताले, आवय बापूय आमकां दिनाशिल्ले आनी इतले सेंटरूय नासताले. आतां पळयशिल्ले पिझ्झा, बर्गर, मागीर चिप्स, मागीर असले सगळे प्रिजर्वेटिव्स आनी हे आशिल्ल्यो गोश्टी चड मेळटा आनी ते टेस्टी आशिल्ल्या कारणान भुरगीं चड खातात. तांची फॉल्ट ना. जो पर्यंत आवय बापूयच तांकां शिस्त लायना आनी फोर्सान तांकां खावपाक दिना तो पर्यंत हे भुरगे खायत रावता. आनी जशें ती खायत रावता ऑलरेडी डॅमेज तेन्नाच जाल्ली आसता. सो हे जे आमी म्हणटा जे कॅन्सर आनी कॅन्सरूच म्हणून न्ही, आतां पयलीं डायबिटीज आनी प्रेशर जाताले जवळ जवळ 40 आनी 50 वर्सांचेर. आतां पळयशी जाल्यार डायबिटीज आनी प्रेशर 20 वर्सांचेरूच जाता. आजूच म्हजे कडेन एक पेशंट आयिल्लो, ताका 30 वर्सांचेर ऑलरेडी 3 वर्सां पयलीं ताची एन्जिओप्लास्टी जाल्ली आसा. पयलींच्या काळान हें केन्नाच अशें जावंक शकनाशिल्लें. आनी ताजे एन्जिओग्राफी रिपोर्ट पळयशात जाल्यार ताका कांय शिरेन दुयेंस ना, कांय ना, फक्त कोलेस्ट्रॉल वाडलें आनी ताका एटॅक आयलो. सो हे सगळे परिणाम एक म्हणजे आमचे सोसायटीन जो बदलाव आयिल्लो आसा, जे आमी ड्युटीज चड करता, नायट ड्युटीज चड करता आनी आमकां रेस्ट कमी जाल्लें आसा. मागीर दुसरें म्हणजे आमचे जे खावपाचे प्रकार आसा ते तुमकां सांगले ते सामकेच वायट जाल्ले आसा, ज्यातून सगळें दुयेंसां वाडटा आनी कॅन्सरूय हो प्रकार तातूंत चड वाडटा. तिसरें म्हणजे आमच्या डॉक्टरान सांगलां की क्लायमेट चेंज जाल्ल्या कारणान सगळी गरमी जाता सगळे कडेन आनी गरमी जावन सुद्दां स्कीन कॅन्सराचें प्रमाण कितलें वाडिल्लें आसा. सो सगळें फायनली कितें आसा रिलेटेड आसा. इवन प्लास्टिक्स जे नुस्तीं खाता आनी तीच मागीर आमी तातूंच्यान नुस्त्याच्या जरिये खाता. सो परत दुश्परिणाम. मागीर आमचे वेजिटेबल जे पयलीं आमकां एकदम बिंदास आमी सगळे खाताले आनी धुवची सुद्दां पडनाशिल्ली, पण आतां मुद्दम वचून पयलीं ती सगळी धुवची पडटा. इन्सेक्टिसायड्स आसता म्हणटात आनी कितें आसता. सो परत तें प्रॉब्लेम. चिकन
गांवठी चिकन एकदम बरें, कारण तातूंत कांय हें नासता. पण जे आतां फ्रोझन चिकन, ब्रॉयल्ड चिकन, ब्रॉयलर जे चिकन आसता तातूंत एकदां स्टेरॉयडूय घालता. ताका लागून ल्हान चलयांनी पळयशात जाल्यार पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिसीज, डायबिटीज, मागीर एकदां तांकां ओबेसिटी, हे सगळे प्रकार वाडिल्ले आसा. सो आतां हो बूम जाल्लो आसा लायफस्टायल डिसिजाचो. ताका लागून आतांच सपोज आमी कांय तरी स्टेप्स घेना की हे सगळें सांबाळपाक, जाल्यार फुडें परिणाम सामके वायट जातले. पूण दोतोर हाजेर स्टेप्स कोणें घेवप? तुमी म्हणलें तशी आतां सद्या मनशाची आमची लायफ एक्सपेक्टन्सी वाडल्या. बरोबर. ओके. पूण त्या लायफ एक्सपेक्टन्सी बरोबर तरेतरेची दुयेंसांय वाडल्या, तरेतरेचे रोगूय वाडल्या. आतां हे रोग आमी म्हणटात की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. हें प्रिवेंट जर करीत जाल्यार खुबशीं दुयेंसां आमच्यांनी टाळूं येता. ही आमकां जावची ना दुयेंसां. पूण हाजेर जशें म्हणटात की माजराच्या गळ्यांत घंटा कोण बांदतलो? ना, हे एकच मनीस करूं शकना. प्रत्येक मनशान आपूण, हांवूय करूं शकता, तुमीय करूं शकता, सगळ्यांनी करूं शकता. पयलीं म्हणजे घरा कडल्यान हे सगळे प्रॉब्लेम आमी आमच्या लायफान पयलीं आमी सगळे सुरळीत करपाक जाय. आमी जशें सुरळीत करूं शकता तशेंच बाकीचे लोक आमकां पळोवन सुद्दां ते सुरळीत करूं शकता. पण इतलें काम पुरो जावचें ना, म्हणजे खूब कमी लोकां पर्यंत पावतलें तें. सो हातून खूब हे आसा, ऑर्गनायजेशन आसा जे आमकां मदत करूं शकता. एक म्हणजे गव्हर्मेंटाचो सगळ्यान व्हडलो रोल. जे हेल्थ कॅर इंडस्ट्रीक जे बजेट वता ते बजेट, आतां तुमी फाटल्या 2 वर्सांक ते कोविडाचे पॅन्डेमीक पळयशात जाल्यार आतां आमकां कळून आयलें की हेल्थ कॅर इंडस्ट्री तितली बरी डेवलप जाल्ली नासले कारणान आमकां तितले कोप करपाक जालें ना दुयेंसाक ट्रिटमेंट करप. तरी सुद्दां इंडियन जे एक्सपेक्टंट आशिल्ले ताच्या प्रमाणे फार बेटर परफॉर्मन्स दिल्लो आनी लोकांक वाचयले. पूण आनीकूय बरें जावपाक जातालें. सो हेल्थ कॅर इंडस्ट्रीचें तें बजेट वाडोवपाक एकदम इम्पॉर्टंट आसा. सो थोडी गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा ती गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. मागीर ग्रीन एमिशन, आय मीन जे सगळे जे गाडयो येता मागीर कितले कार्बन डायऑक्सायड एमिशन जाता हे सगळें कमी करप हें डॉक्टराचें काम आसूं शकना. तें गव्हर्मेंटान स्ट्रॉंग डिसिजन घेवचें पडटा. मागीर आमच्या तर्फे जे कोण पेशंट येता आमकां तें सांगचेंच पडटा पेशंटाक. कारण आजकाल पेशंटाचें तोंडूच पळयलें जाल्यार इतलो सामको स्ट्रेस आसता त्या पेशंटाच्या तोंडार की एकदम कळटा की अरे बाबा तूं भरपूर काम करता, नायट ड्युटी आसता, सो आमी एक एक्स्ट्रा 5-10 मिनटां दिवन प्रत्येकान त्या मनशाक सांबाळपाक जाय आनी सांगपाक जाय की बाबा अशें आसा, म्हणजे कंट्रोल करपाक जाय. सो सगळ्यांनी मेळून, प्लस खूब NGOज आसता, नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायजेशन, जे सुद्दां हो रोल बऱ्या प्रमाणे हे पार करता आनी खुबश्या लोकांक हे दिता, गायडन्स दिता. आनी प्लस प्रत्येक ऑर्गनायजेशन जें आसा, खंयचें व्हडलें ऑर्गनायजेशन, इवन अंबानीचें ऑर्गनायजेशन पळयशी जाल्यार तातूंत एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. तातूंत तातूंत CSRान ते अशे कितें एक्टिविटीज घेता जातून मनशाचें आरोग्य बरें करपाच्या दृश्टीन ते हेल्थ कॅम्प्स घेतात किंवा तांकां मेडिसिन्स दितात आनी असले वेगवेगळे प्रोग्राम्स तयार करतात, तांकां वेगवेगळे लेक्चर्स घेता. आनी हे सगळ्यांनी मेळूनच करपाक जाता. हें एका मनशाचें काम न्ही, सगळ्यांनी करपाक जाय. आनी फक्त आमी इंडियनूच म्हणपाक जायना. ताका लागून ही थीम जी आसा ही ग्लोबल थीम आसा. प्रत्येक कंट्रीन, आनी चड कल्प्रिट्स जे आसा हातून पळोवंक वचशी जाल्यार डेव्हलप कंट्रीज. जे डेव्हलप कंट्रीज आसा ते खूब दुवर सोडटा, वेरेज आमच्या डेव्हलपींग कंट्रीजान इतलो जायना. सो प्रत्येक कंट्रीन आपापले जे प्रती जे नुकसान जाता तें कंट्रोल केलें जाल्यार खुबशें कंट्रोल जातलें. इवन एक 10% सुद्दां कंट्रोल जालें जाल्यार कितले क्लायमेट चेंजीस आसा ते कमी जातले. आनी हे जर आमी आतां करना जाल्यार मागीर फुडें खूब लेट जातलो. फुडें खूब लेट जातलो दोतोर. आनी प्रत्येक देशाचे एमिशन नॉर्म्स असतात. Correct. खूब कडेन ते पाळटात, थोडे कडेन नेमाक पाळो दिनात. बरोबर. आनी जशे पेशंटाचेर जितलो स्ट्रेस येता तितलो चड स्ट्रेस डॉक्टरांचेर येता. बरोबर. कित्याक पेशंटाची भलायकी बरी उरप हें तुमचें ध्येय आसता. हाचेर आमी उलोवया फुडें. पूण सद्या वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयात ही खासा कार्यावळ वर्ल्ड हेल्थ डेच्या निमतान आमच्या ह्या चॅनलाचेर आमची नदर आसा. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. वर्ल्ड हेल्थ डेच्या निमतान ही आमची कार्यावळ जी जाल्ल्या ते कार्यावळींत आमचे बरोबर आसात 2 मानेस्त. दोतोर वर्धन भोबे जे लॅप्रोस्कोपीक सर्जन, आनी दुसरी आसात गायनेकॉलॉजिस्ट डॉक्टर नम्रता रायकर जी जावन आसा CEO
विजडम हॉस्पिटल. ब्रेकाक वचच्या आदीं आमी उलयताले की स्ट्रेसाक लागून कशीं दुयेंसां वाडल्यांत आनी हाचेर आळाबंद हाडप कशें गरजेचें. आनी दोतोरान म्हणिल्लें हें जर आतां आमी करिना जाल्यार आमकां चड लेट जातलो. आमी जेन्ना चड लेट जातलो म्हणटात, हांव तुजे कडेन येता बाय नम्रता, म्हाका सांग की तुजे कडेन जे पेशंट्स येतात आनी जेन्ना तुमकां पेशंटाक ट्रिटमेंटा वांगडा कावन्सलिंगूय करचें पडटा, पेशंट कितले अवेर असतात की आपल्याक अमकें दुयेंस अमक्याक लागून जाला किंवा अमको त्रास अमके गजालीक लागून जाला, हाचे विशीं पेशंटा मदीं कितली जागृताय आसा? पेशंट्स येतात ते अवेअर असता, बट अवेअरनेस आणि इम्पॉर्टन्स कळपाचे तितून खूब अंतर आसा. लायक लोकांक खबर आसा, दे आर अवेअर की प्लास्टिक्स उडोवपाचो ना, बट तेजे इम्पॉर्टन्स खबर ना म्हणून ते अजून सुद्धा प्लास्टिक्स उडयता. आता तुम्ही म्हटले की लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाडला, पण ते कित्याक वाडला? अशें ना की आमी हेल्दी आसा म्हणून लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाडला. लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाडला कॉज आसा की हेल्थ केअर सिस्टम स्ट्रॉंगर जाला. इन्स्टेड ऑफ हे ना, पण ॲक्च्युली आसपाक जाय की आमी हेल्दियर जाला म्हणून आमचे लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाडला. सो अवेअरनेस आणि इम्पॉर्टन्साचे डिफरन्स खूब पेशंट्साक नासता. अवेअरनेस खूब आसता बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स, इंटरनेट आसा, तर पेशंट आमचे कडेन येवचे पयले फूल रिसर्च करून येता की हे डिझीजाक अशें ट्रिटमेंट आसता आनी हे करपाचें आसता. पण एक मेथडाचे इम्पॉर्टन्स कितें आसता ते तेमकां खबर ना. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर म्हणटा आमी, बट प्रिवेंशन कशें करपाचें आमी? इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्थ चॅकअप, हेल्दी लायफस्टायल दवरप, एक्सरसाइज करपाचें, ते सगळे लोकांक खबर आसा, पण कोण करना बिकॉज तेजे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते कळूंक ना अजून. आनी हे पॅन्डेमिकान एक तर सगळ्यांक दाखयला की हेल्थ केअर सिस्टम वीक आशिल्लें, बट टोटल पिक्चरूच वीक आशिल्लें. एक सिस्टमाक आमी ब्लेम करून तशें जावचें ना. सो सगळे मेळून द होल सोसायटी स्ट्रॉंगर जावपाक जाय, इन्क्लुडींग ईच पर्सन. तर ते मनिसान आपले हातीन घेवन ताका कळपाक जाय की म्हाजे हेल्थाचे काळजी घेवपाचे जिम्मेदारी म्हाजे. तर तेणी हेल्दी जेवण, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लायफ लीड करपाक तेणी ट्राय करपाक जाय. तर जावन ते डिजीज लोड कमी जातले. डिजीज लोड कमी जातकूच डॉक्टर्सचे लोड बी कमी जातले आनी डॉक्टर्साचे लायफ हेल्दियर जातले. सो मेंटल हेल्थ, इम्पॉर्टन्स ऑफ मेंटल हेल्थ हे पॅन्डेमिकान आमकां खूब शिकयलां आनी तेजेर खूब इम्पॉर्टन्स बी आमी दिवपाक जाय. एवरी पेशंटाक आमी कावन्सल करपाक जाय की तेका तें जालां आनी तेणी तें वाचलां तें ॲक्च्युली तशें नासता. एक्झॅक्ट कितें ॲक्च्युअल रियालिटी कितें आसता तें आमी तेमकां दाखोवपाक जाय. अवेरनेस आणि इम्पॉर्टन्स ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली, आनी ह्यो तुवें गजाली आमकां स्पश्ट केल्यो. आतां खंयच्याय जर दोतोराक हांवें सांगीत, दोतोर तुजे पेशंट उणे जावचे अशें म्हजी इच्छा आसा, ते प्रोफेशनली दोतोराक वायट दिसतलें. पूण मनात तो चिंततलोच, प्रोफेशनली आपल्याक तें वायट दिसता, प्रोफेशनली तें आपल्या खातीर वायट, मारक. पूण पेशंट उणें जावप म्हळ्यार सगळ्यांची हेल्थ बरी आसप, लोक हेल्दी आसप आनी पर्यायान दोतोरूय बी हेल्दी आसप. सद्या डॉक्टरांचेर जो स्ट्रेस वाडला, हातूंतल्यान दोतोरांच्यो बी ज्यो प्रॅक्टिसीस आसा, आमचे मेडिकल प्रॅक्टिसीस आसा, ती म्हारग जायत चल्ल्या. दोतोर वराक आपल्याची फी घेवंक शिकल्यात. मॅल प्रॅक्टिसीस आमकां दोन पद्दतीच्यो दिसता. एक, जे क्वॅक डॉक्टर्स आसात, ज्यो फटीच्यो डिग्री घेवन लोकांक ट्रिटमेंट दितात. आनी दुसरी लोकां कडल्यान व्हडलीशी कंप्लेंट येता ती म्हणल्यार मेडिसिन्स आनी मेडिकल जे ट्रिटमेंट जाला तो भरपूर म्हारग जाला, तो सर्वसामान्य म्हणजे सादारण मनशाक परवडना अशी आमची परिस्थिती आयल्या. सो हाका लागून सादारण जो पेशंट आसा हाजी परवड जाता, ताजे हाल जाता. हे परिस्थितींत दोतोर आमचो फुडार कितें? जर मेडिकल सिस्टम आनी मेडिकल ट्रिटमेंट जसो म्हारग जायत रावलो आनी इफ इट गोज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मॅन, जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जातली? सो पयलीं जशें म्हणलां, म्हणजे तुमकां तुमचें स्टेटमेंट एकदम बरोबर आसा आनी हांवूय ताज्या बरोबरच आसा. तुमी जे म्हणलां की डॉक्टराचे पेशंट कमी जावचे, पण डॉक्टराचे पेशंट कमी जावचे कारण लोक हेल्दी जावचे ताका लागून कमी जावचे, आनी कसल्या कारणाक लागून जावपाक जायना. दुसरें म्हणजे क्वॅक्सांचेर हातून कांयूच सेकंड ओपिनियन ना की ते तांचेर बंदी हाडपाक जाय. आनी हें काम डॉक्टरांचें न्ही पण गव्हर्मेंटाचें. आनी गोवा मेडिकल ऑर्गनायझेशनान खूब रेप्रेझेंटेशन केल्लें आसा गोवा गव्हर्मेंटाक की तांचेर बंदी हाडची. सो ते तांचे स्टेप्स चालू आसतले त्या दिशेन.
आणि लास्ट क्वेश्चन तुम्ही म्हणलो की अबाउट माल प्रॅक्टिसीस आनी तांचे कितले कॉस्ट वाडटा आनी कितें. सो हातूंत 2 गोश्टी आसा. एक म्हणजे पेशंटा कडेन गव्हर्मेंटाचें दीनदयाल कार्ड आसता, जे कार्ड ते घेवन येता आनी चडशा हॉस्पिटलांनी समजा पेशंटान वॉर्डाचो आदार घेतलो जाल्यार तातूंत एक्स्ट्रा चार्जीस बी कांय लागना. आनी चडशा हॉस्पिटलांनी एटलिस्ट हांव जे अटॅच्ड आसा आनी बाकीच्या हॉस्पिटलांनी वॉर्डान पेशंट असले जाल्यार युजली कांय एक्स्ट्रा चार्जीस घेना. सो ताका लागून पेशंटाच्या बऱ्याच प्रमाणान हेल्प जाता. आनी जे पेशंटाक दीनदयालचें कार्ड नासता तांकां आयदर इन्शुरन्साचो सपोर्ट आसता किंवा ते कॅशान पे करता. सो हांकां प्रत्येक हॉस्पिटलान एक सिस्टम आसता जातून एक फीचो स्ट्रक्चर डेफिनेटली तांकां सांगिल्लो आसता की अमूक फीज जातले. जशें आतां आमी हॉटेल सुद्दां इंडस्ट्री धरली जाल्यार वेगवेगळे तरेची हॉटेलां आसता. आमी 5 स्टार हॉटेलान सुद्दां वचून खावंक शकता किंवा साद्या हॉटेलान सुद्दां वचून खावंक शकता. जेवण सेम, खावपी लोक सेम, पण तुमकांच खबर आसा की एक कप च्या साद्या हॉटेलान कितले पडटले आनी एक कप च्या 5 स्टार हॉटेलान कितले पडटले. डिफरन्स तसो आसता. प्रत्येक हॉस्पिटल आपले इन्फ्रास्ट्रक्चरा प्रमाणे आनी आपले फॅसिलिटीज आसता त्या प्रमाणे चार्जीस निवडटा आनी ते पयलींच्यान पेशंटाक सांगिल्ले आसता. आतां समजा पेशंटाक ते परवडना जाल्यार तांणी लोवर क्वॉलिटीचे लोवर कॅटेगरीचे जे एकोमोडेशन आसा ते करून करपाक जाता. किंवा इन्शुरन्स डिपार्टमेंट आतां तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येकान आजकाल इन्शुरन्स करपाकूच जाय. आतां हांव डॉक्टर आसा सो तरी सुद्दां म्हजो तुमी पळयशात जाल्यार बऱ्या प्रमाणान हांवें म्हजें हेल्थ इन्शुरन्स करून दवरिल्लें आसा. म्हजेंच म्हणून न्ही, फॅमिलीचें सुद्दां करून दवरिल्लें आसा. सो प्रत्येकान आतां तुमी पळयताच की इतले प्रत्येकाच्या मनशाचें हेल्थाचें नुकसान जाता आनी तें वाडत जातलें आजकालच्या प्रमाणा प्रमाणे. सो ताका लागून आतां हेल्थ इन्शुरन्स केलो जाल्यार फुडें तें बऱ्याक पडटलें. सो म्हज्या कोतान प्रत्येक हॉस्पिटलांनी सामकें ट्रान्सपरंट आसपाक जाय की आपल्या प्रत्येक प्रोसिजरीचे चार्जीस कितले आसतले आनी ते पेशंटाक ऑपरेशना पयलीं सांगपाक जाय किंवा एडमीट जावच्या पयलीं सांगपाक जाय. सो पेशंटूय खूश जाता की ओके डॉक्टरान इतले चार्जीस जाले आनी हॉस्पिटलाचें बील इतलें जालें. प्रॉब्लेम येता जेन्ना एकदां बील वाडटा पण युजली वाडटा म्हणजे कांय प्रॉब्लेम आशिल्लो आसतलो किंवा ऑपरेशन अशें चड डिफिकल्ट आशिल्लें आसतलें, पण ओगीच बील वाडप ह्या हातूंत मात हांव अजिबात सपोर्ट करना आनी हें खंयच्या हॉस्पिटलान करपाक जायना हें हांव मान्य करतां. पण 100% ट्रान्सपरन्सी ह्या प्रत्येक हॉस्पिटलान आसपाक जाय आनी चार्ज लिस्ट रेडी आसपाक जाय की पेशंट आयलो, पेशंट स्वताच पळोवन डिसायड करूं शकता की ओके ह्या हॉस्पिटलान आपूण ऑपरेशन करतलो काय करचो ना किंवा आपूण एडमीट जातलो काय आपूण एडमीट जावचो ना. फॅसिलिटी तुम्ही पळयशी जाल्यार प्रत्येक हॉस्पिटल आजकाल NABHच्या प्रमाणे काम करता आनी ते फॅसिलिटीज सगळेच वाडिल्ले आसा. नम्रताबाई, तुका हांव विचारता एक गजाल की फाटल्या दिसांनी आतां तो पॅन्डेमीक आयलो, तातूंत तुमचेर खूब स्ट्रेस आयलो. प्रत्येक डॉक्टराक आपल्या स्वताचो जिवाचो भंय दिसचो अशी परिस्थिती उप्रासली. हाचे फुडें अश्यो जेन्ना पॅन्डेमीक येतल्यो आनी हांव तुका स्पेशली कित्याक विचारता कारण तूं एक गायनोकॉलॉजिस्ट, तुजे कडेन गायनोकॉलॉजीच्यो केसीस त्या वेळार खूब आयल्यो आसतल्यो आनी भुरग्यांचो जल्मूय जालो आसतलो कितलेशाच तुज्या मुखार. सो ह्या टायमार अशें जेन्ना परिस्थिती आयिल्ली खूब कडेन बाकीचे तरेचे पेशंट्सांक घे सुद्दां नाशिल्ले कित्याक सगळीं हॉस्पिटलां गियर केल्लीं कोविडाचेर ट्रिटमेंट दिवपा खातीर. तुका तो अनुभव एक गायनोकॉलॉजिस्ट म्हणून कितें आशिल्लो पॅन्डेमिकाक? पॅन्डेमिकान अनुभव अशे पर्सनल लेवलार दुसरे आसा आनी प्रोफेशनल लेवलार आसा. प्रोफेशनल लेवलार पेशंट आयले आमचे कडेन देन डिसिजन क्वेश्चन नाशिल्ले तेजेर, ट्रिटमेंट दिवपाचेच आशिल्ले आमी. एस्पेशली प्रेग्नंट पेशंट्स आसता तांकां चड केअर जाय पडटा, तांकां वीकली विजिट्स जाय पडटा, मागीर डिलिव्हरी जावन डेली विजीट जाय पडटा. सो एक्सपिरियन्स वायज ते मातशें डिफिकल्ट जाले विथ टर्म तुमी आमचे प्रोफेशनल आनी पर्सनल बॅलन्स करपाक पळयतात तेन्ना खूब डिफिकल्ट जाले. बिकॉज आमचे घरान बी लोक आसा, आमचे घरान फॅमिली आसा, भुरगीं आसात, तर आमी ते करून घरा गेले तर आमचे मनान आसताले की हांव कोवीड व्हरता घराक, हांव घेवन वता इन्फेक्शन. खूब कॉलनीजान प्रॉब्लेम जाल्ले, डॉक्टर्स लिफ्टान वताले तेन्ना तेमकां त्रास दिताले, ते सगळे इन्सिडेंट जाला. म्हाजे बरोबर जावंक ना तर म्हाजे कलिग्जा बरोबर जाला आनी तशें जाला. तर एक्सपिरियन्स खूब भयानक आशिल्ले पयले वेवान आनी सेकेंड वेवान. थर्ड वेव इतके नाशिल्ले कारण लोकांक दिसले की कोवीड कांय ना, सर्दी खासी जातले आनी वतले, पण तशें ना. तेन्ना तशें ना.
ते तुमचे वयर डिपेंड जाता. तुमी हेल्दी सिच्युएशनान आसा तर ते तुमकां इतले लागचे ना. अनहेल्दी पर्सनाक कोवीड जाल्यार तेंचेर इफेक्ट चड जातले. सो ते क्लॅरिटी पयलें म्हाका दिवपाक जाय की अशें ना की तुमकां कोवीड जाला तर सर्दी जावन वतले. आमी सगळे लोक हे 2 वर्षान हे पळोवन आमकां हे शिकपाक जाय की आतां फुडें पॅन्डेमीक परत 4th वेव येतलो की ना आमकां खबर ना. येवपाक शकता. तर ते आमचे प्रेपरेशन कितें आसपाक जाय. आमी आपल्याक इतले हेल्दी करून दवरपाक जाय की बाय चान्स आमकां जालें तरी आमी तेका हँडल करपाक जाता. ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ पेशंट, बोथ वेज. जे कोण डॉक्टर आशिल्ले ते आपल्या प्रॅक्टिसेच्या भायर वचून ताणें आपल्या इलाक्याच्या भायर वचून दुसऱ्या एरियेन सुद्दां वचून ताणें सर्वीस दिल्ली आसा. आनी खंयचोच डॉक्टर असो घरा राविल्लो ना की बाबा ओके आपूण आपल्या दुयेंस जावपा जायना म्हणून आपण घरा रावतलो. सो प्रत्येक डॉक्टर भायर येवन आपलें काम करून प्रत्येक पेशंटाक ट्रिटमेंट दिल्ली आसा. आनी असो खंयचोच पेशंट असो रिफ्यूजूय जाल्लो ना. आनी त्या भायर आमच्या एसोसिएशनान वेगवेगळे एसोसिएशन आशिल्ले, IME आशिल्ले, फॉक्सी एसोसिएशन, ASI एसोसिएशन, ते आपल्या मेडिकल एसोसिएशना भायर वचून सुद्दां तांणी बाकीच्या प्रमाणे सुद्दां पेशंटाक कशी हेल्प केल्ली आसा आनी कॅम्प्स ऑर्गनायज केल्ले आसा. सो वेगवेगळे तरेन तांचे कॅर घेतिल्ले आसा एज नॉट ओन्ली एज अ डॉक्टर. बरोबर. दोतोर म्हणून तुमचो वावर खूब मोलादीक आशिल्लो, हातूंत मातूय दुबाव ना. कारण अशें जर तुमचो वावर नाशिल्लो जाल्यार आमकां आमचे मुखार आनी कितलेशे बळी वतना दिश्टी पडपाचे. आमी हेर कडेन पळयल्या लोकांचे कशे हाल जाले. गोंयांत तुमच्या सारक्या लोकांनी फिल्डान देऊन, प्रत्यक्ष देऊन थंय काम केलें लोकांक वाचोवपाचें. तें तुमचें कार्य मानूच आशिल्लें. आयज वर्ल्ड हेल्थ डेच्या निमतान गोमंतक TV आनी ते भायर सामान्य जी जनता आसा, सादारण जो मनीस आसा, तांचे वतीनूय म्हाका तुमकां दोगांकूय परबी दिन दिसता आनी तुमकां दोगांकूय दिनवास मानीन दिसता. कित्याक तुमी देऊन लोकांचो जीव वाचयतात, तुमी मोलादीक काम करतात. ह्या दिसाच्या निमतान तुमी दोगांय आमचे मदीं आयलीं, आमचे मदीं भासाभास केली, आमच्या खुबश्या प्रस्नांक जापो दिल्यो, लोकां मुखार एक क्लॅरिटी आयली. वर्ल्ड हेल्थ डेच्या निमतान आपल्या स्वताच्या भलायकेची जतनाय आपणे कशी घेवची. आमी हांगाच थांबतात, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.